एकसारको पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून कारमुले सावणो वाड्या वयलो रस्तो नेमला। ताका लागून थंयच्यान यो वच करप्यां मदीं भिरांत पातळ्या। वायट घडणूक घडच्या पयलींच पंचायतीन तशेंच थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून नेमिल्लो रस्तो सारको करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तो सगळो नेमलेलो आहा हो खबर रस्तो केन्ना ना केन्ना कोसळटलो। हे पंचायतीन आनी आमचे पंचायतीन MLAक सांगचे आनी हे रस्त्याची कितें तरी उदरगत करची, नाल्यार हो रोड सकयल कोसान पडटलो आनी बस बी कोण व्हडली बी बस बी येत जाल्यार ती कोसान सकयल गेल्या उपरांत लोक मेल्या उपरांत येवन फायदो ना। त्याच्या पयलींच कितें ते पंचायतीन गव्हर्मेंटान कितें तरी करून हे करचें अशें आमचें हें आहा। हांगा हे रस्त्याक पळोवंक पळयनात ते अशेंच चलत जाल्यार कितें फायदो काय? हांकां सरपंचांक हाडून फायदो कितें आमच्या गांवच्यांक? कांयच फायदो ना। हे फक्त आपले चोरपाचेच चिंततात। अरे बाबा मात तरी रस्त्याचे हेचे गांवचे सगळे हेचे लोकांचे चिंता मरे, लोकांचे चिंतिनात। आतां हयसर आतां कितें हे डेव्हलपमेंट केल्यार बाबा लोक सुद्दां म्हणटले बाबा पंचायतीन कितें बरें केलें अशें म्हणटले। हे कितेंच पळयनात ते करपाचें। रस्तो समतो डायरेक्ट हो शिवोले गेला डायरेक्ट आनी हो इतके पर्यंत हे खार्यावाड्या पर्यंत इतको रोड तो सामकोच पिड्ड्यार आसलो आनी हे केबल बिबल घातला तोय रोड फिनिशींग करूंक ना हेंच्यांनी। आनी ते रोडाक लागून हेवटेंतले तेवटेन वतान कोणी एक्सिडंट जावंक शकता। ते रोड फिनिशींग करूंक हा न्हू तो तसोच आहा।